पाचशेच नाही येत आदल्या फुकटची बॅट म्हणून आम्हीच राहत मोठं अरे आहे ना तू रे दिलीप भाऊजी यो यो हांव समजायला परेशान जायना म्हणून इतलो होमवर्क घेत तुका दाड उघडपाक अरे पापिया हांव नुस्तें उजरयतालें आज परेशान सकाळ फुडें मडगांव वचून न्हू परत ताजो सैसवण हाडला नुस्त्याक लागून सकाळी फुडें मडगांव गेलो परेश थंय बसले कड्याक्याच्या थंडेचो थंडेचो कसलो हांवूय बीन गेल्लें तेच्या वांगडा आनी जाणा मरे दिलीप भाऊजी थंय खंय इसवण बांगडे ताल्ले सामके सवाय अशें जाल्यार म्हाकाय की सोयचो पडलो थंय नुस्त्याक हांगासर कोणाचेय पांचा दिसा लोक थंयसरूच वयतात नुस्तें हाडपाक म्हणून आमी गेली आयज म्हणजे तुमगेलो 5 दिसा काय कितें तशें न्हू रे पण म्हटलें आयज हाडुया बरोसो ताज्जो इसवण बरो 4-5 दीस खावपाक मेळटलो न्हू फ्रिजान दवरून आमचें कितें आमी दोगांच न्हू मागीर तिसरे केन्ना हाडटा वयनी आसा कितें गुड न्यूज बिव्यूज ए दिलीप भाऊजी बेश्टी फकाणां करूं नाका सांगून दवरता हांवें परेशाक कितले फावटी सांगले पूण तो आयकोपाक तयारूच जायना हो तयार ना म्हणजे ही आनी कसली भानगड तशी भानगड बिनगड काय ना तो कितें म्हणटा बँकेन प्रमोशन मेळटकीच मागीर पळोवया कळ्ळें वयनी म्हणजे बँकेन प्रमोशन मेळ्ळो शिवाय घरान बापूय जावपाचें प्रमोशन नाका अशेंच न्हू सामकें बरोबर तुजें पूण म्हाका पळय वयनी हांवूय एक सादुकला पूण म्हाका ना भुरगीं हांव बसयना भुरग्यांक इसवण ना जाल्यार नासो निदान पेडी आनी ताले सान दीस काडटा दिलीप भाऊजी तुजे हे तोमणे कळटा ना म्हाका सदांच ताल्ले खाता मरे तूं मागीर आयज आमगेर जेवपाक रावता बरी इसवणाची पोस्तां खावयता तुका बरें दिसना जेवणान राव तूं रावत म्हणटा जाल्यार रावता अरे एकठांय सोडोवपाचें इसवणाचें पोस्तां वांगडा बरें वयनी बरीच केन्ना येतलो चालू येवपाचो तसो कित्याक कितें काम आसलें तेच्या कडेन काय कितें ना खूब दिसा उपरांत येयला न्हू म्हणून विचारताले तशें कांय खास काम नासलें पूण तेजी खबर घेवपाक तेजी सपनां पडपाची बंद जाली खंय बंद जाल्या चालूच आसात काल कितें केलां पळय तेणें तें सोंसपाचें न्हू सामको वाज येयलो म्हाका म्हणजे अशें कितें केलें तर तिणी तुका काल आयतार न्ही म्हणून हांव आपले दनपारचे अशें आड पडलेलें जाल्यार होवूय आड पडलो आनी कितें काय म्हटल्यार आपलेच सपन पळयलें आनी मागीर कितें हांगा दोन परेश ह्या वटेनीत त्या वटेनीत कोण कितें करता पळय तें कळना आनी कोण खरो परेश तेवूय कळना पूण खरो परेश उठतकूच खोटो ना जालो ना असो ना जालो रे पूण तेन्ना खूब उशीर जाल्लो न्हू जें कितें जावपाचें पळय तें जालें म्हणजे अशें कितें जालें तर कितें जातलें आनी म्हजी न्हीद पिड्ड्यार जाली न्हू न्हीद पिड्ड्यार जाली हांगा समजला आनी कितें हे तू बरो समजा पूण हांव मात सामकें सादूर आसता ह्या वेळाचेर हा परेशाच्या सपनांतल्यान केन्ना कितें प्रगट जायत पळय हें सांगू नजो हें मात सामकें खरें हांवें हा तर दिलीप भाऊजी कालच्या ह्या प्रसंगाक लागून न्हू हांवें परेशाचे घरातले सगळे फोटो आलमारीन लिपोवन दवरले बरें केलें तुवें वयनी ना जाल्यार हांगा 4-5 परेश प्रगट जावन तुजी वाट लांब आसा दिलीप भाऊजी हाचेर कितें तरी उपाय काडचोच पडटलो एक बरोसो दोतोर हे दिलीप भाऊजी तो दोतोर रे तो आसा न्हू तुमगेर तो दोतोर फाटल्या फावटी पळय तुवें तेका हिप्नोटायज करून कुत्रो करून व्हेल्लो तो रे दोतोर जल्मी पाड पडो त्या दोतोराचे वयनी तेचें याद काडूं नाका कितें जालें तर तुजी वाट लायली का कितें तेणें तर कितें हांवें तेका हांगासून व्हेलो आनी घरा कडेन व्हरून बांदून दवरलो तुका कितें सांगू वयनी तेणी रातभर घरा कडेन हें आनी हें करून घरा कडेन थंयची हळशी करून दवरली पळय ती दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें म्हाका साफ करची पडली मागीर दीपा वयनी नासली तर घरा तूं आनी सामकी म्हजे वयनी त्याच्या त्या तशा अवस्थेन तेका आनी तेजे कडेन साफ करपाक येयल्लें आनी तेणी कितें तरी केल्लें जाल्यार तरी बरें हळशी म्हटल्यार तो कितें सारको जनावर कुत्रो जावंक नासलो तो हिप्नोटायज जाल्लो आगे मनशाच्या कुडींतलो कुत्रो मगे तो हय हय सामकें खरें सामको डेंजर मरे तर तो मागीर तुवें कितें केलें तर तेचें आणि मागे फाटी फुडें पळयला ताबडतोब त्या जयेशाची रिक्षा हाडली घातलो भितून आणि बांबड मेंटलान व्हरून सोडलो हे मात बरें केलें तुवें ना कटकट गेली एकदाची तेची कटकेट गेली पण बायलेची चालूच उरली नाका जाल्ल्यो ख्यास्तीक जाय तुका हे आणि ते
चाल दिसते दोतोरात केल्या हळशीचा वास वचास त्याची एक वर्ष राय पण चालू होती तोंडांसून आज 5वा दीस म्हणून आज कामवल्या डायरेक्ट हांगा भितर सरलो परेशाक मेळपाक म्हणून गेलो दिसता परे काय कसं दिसता आज तुका ओगतसो अरे ओ दिलीप पावजी पळय केन्नाच्या हांगासर रावला तुझी वाट पळय अरे बरे आज तू असो कितें जाम जाल्या भशेन ऑफिसान चड काम पडलें काय कितें बरें तर हांव तुका तरतरी येवपाक न्हू बरी कडक फुटी च्या करून घेवन येता हा हे मात बरें आवयनी तुजे घोव घरा येतो तू तेका सोमतीक च्या आणि हांगा येवन इतलो वगत जालो जाल्यार म्हाका उदकाचो थेंबो पासून ना चल चल हाड तू फुटीच्या हाड बरें बरें तू काय बी हाडटा च्या म्हाका नाका ती फुटीच्या हांव फुटीच्या घेयना बरें बरें तुका दुधाची च्या हाडटा हरशी घराकडे फुटीच्या पासून माझ्या तयार पडना हांव कामावलीन घरा येयले तू हा तर बरे कसो आसा बाबा तू हाली सपना बिपना पडटा काय ना रे तू किसो टेन्शनान बिन्शनान आसा कितें कितें कालच्या भानगडीच्या ना ना म्हणजे वयनीच म्हणटाली रे म्हाका अरे बाबे तुजें झाला कितें काय धुलयना सो मागीर जाग्यार बीन आसा अरे परेश तुजें जालें तरी कितें जालें अशें तोंड काळें काळें करून बसपाक पळय परेश म्हाका सांग ऑफिसान कितें भानगड बीन जाल्या बॉसान फायलिंग बीन दिल्या तुका ना म्हटल्यार तशें जाता रे केन्ना केन्ना बॉसाच्या घरा कडेन जर कितें जाल्लें आसत जाल्यार तो घरा कडलो भायलेचो राग आमचेर येवन ऑफिसान काडटा हेचो अनुभव आसा म्हाका बरें तू जर म्हाज्या वांगडा काय उलोवचो ना जाल्यार हांव चल्लो तू बस हांगा मोन्याची सोंगां घेवन बरें तर हांव चल्लो दिलीप पावजी वयता सो च्या घे न्ही च्या घे अरे बाबा बायलेन इतल्या मोगान च्या करून हाडल्या ती तरी घे दिलीप पावजी अशें जालें तरी कितें तुम्ही दोघे झगडले बिगडले काय कितें कांयच जाल ना वयनी आमी झगडपाक तेणी तोंड चड उगडूंक जाय न्हू तो येयला दोंगरात घेवन म्हणजे अशें तोंड न उगडपाक जालां तरी कितें आवयस परेश तुजी दाड बी दुखता काय कितें अरे परेश कितें जालां तें तरी सांग न्हू परेश सांग बेगीन सांग पळय वनी पेटपाक लागली हा तिचो उजो जावचे पयलीं कितें तरी उलय रे तिका मागीर थंड करपाक म्हाजे कडेन तरी जमचें ना वयनी परेश मोनो बीन जाणा मगे कितें मोनो परेश मोनो जालो मागीर फुडें आमचें कशें जातलें भावजी काय सगळें सारकें जातलें मोनो जालो म्हण कितें जालें खंयच काय हाडचें ना मागीर तो धुतराष्ट्र मोनो नासलो तेका जालें ना 100 करोड भावजी तो मोनो न्हू कुड्डो आसलो कुड्डो मोनो जावं कुड्डो एकूच ते म्हाका कितें सांगपाचें आसलें कळ्ळें न्हू तुमकां वयनी आमी परेशाक एका बऱ्या अशा दोतोराक दाखोवया परेश हाडलो परेश हाडलो दिलीप भाऊजी म्हणजे दिलीप भाऊजी तो मोनो जाऊ ना तर दिलीप भाऊजी तुवें बेश्टे माझ्या काळजान धस्स केले हा हे सगळें भियाले हा परेश म्हजे मोगा कितें जालां तुजें सांग तरी असो बेश्टो उगी रावन म्हाजो जीव बेश्टो कासावीस करूं नाका वहिनी एक आयडिया कसली एक आयडिया जी तुमचं जीवनच बदलून टाकेल ते जाणा एन आयडिया कॅन चेंज युअर लाईफ आणि केन्ना केन्ना वाईफ सुद्धा क्रॉस कनेक्शन लागून मागे तसली आयडिया तुगे मागीर आता तुझ्या या मोनो जाल्ल्या घोवाक उलोवपाची आयडिया हय तशें जाल्यार सांग बेगीन सांग म्हाका एक सांग तू रागार जालेकूत परेश तुका कसो मनयता भुरगीं रागार जालेकूत आमी तेंकां कशी मनयतात कशी रे दिलीप भाऊजी हांवूच पिसो तुमकां विचारता तुमकां ना भुरगीं भयो सांगता हय हय तशें जाल्यार दिलीप भाऊजी आमी अशेंच करुया
प्रॉब्लेम सापडला तुमका नाक सुटता हय पूण तू तशें तोंड म्हणून सांगपाक जाय न्हू रे आमकां कशें कळटलें आमी कितें म्हणटले आमी रे मागीर केन्नाच्यान थारायता आमी तुका पूण तू कितें ना दाखली धरून आपलो ओगी बसला कितले म्हूण खडपाक दोर काडपाची तो आमी पुरा बा तुवें जे खडपाक दोर काडला पळय ते गळ्यान बांदून जीव दिवपाक पाळिले म्हाजे अरे बाबा आमी नाचली म्हणून तू उलयलो तरी हो. हे नशीब आतां सांग जीव दिवपा सारकें कितें जालां आनी कितें घडलां तें दिलीप तुका कशें सांगू तुमच्या तोंडान तरी सांगू अरे बाबा तुज्या तोंडांतल्यान सांग आनी कोंकणींतल्यान सांग हय कशें सांग नेताचे फोडून सांग कविता दिलीप बँकेन लोकांचे डिपॉझिटाचे पयशे चोरलेले तो आग घालून म्हाका कामावयल्यान काडून उडयलो कितें हय आमच्या बँकेच्या रिकव्हरी ऑफिसराच्या म्हणणे प्रमाण तेणी खंय माझ्या कडेन 8 लाख डिपॉझिट हाडून दिले डिपॉझिट करपाक पूण ते पयशे त्या कस्टमराच्या खात्यान जमा जावपूच ना खंय गेले तर इतले पयशे त्यांच्या म्हणण्या आधी हांवें ते परस्पर उडयले प्रभू 8 लाख रुपये तुम्ही असे परस्पर उडयले खंय खंय गेले ते इतले पयशे तो भायल्या भायर सपनाक उलयले रे तेणी फकाडा करून नाका तेणी माझ्या कडेन इतले पयशे हाडून दिवपूच ना न्हू मागीर तेणे पयशे दिल्ली ती पोस्ट पावती बीन काय मेंटेन करिना तुमची बँक करता पूण त्या रिसिटांचेर आनी बुकाचेर सगळ्याक म्हाज्योच सायनी आसा म्हणजे तू कितें अशें दोळे धापून सायनी मारतालो तर अरे बाबा तेंच्यांनी म्हाजे कडेन पयशे हाडून दिवपूच ना रे त्यो सगळे सायनी हांवें मारूंक ना आत्तां म्हणटा आपल्यो सायनी आनी रोखडोच सांगता आपली सायनी मारूंक ना म्हणून मालून कितें दोन तोडाचे म्हाका तितून दुबाव लागता ना 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 दुबाव बिबाव काय ना सगळे पयशे म्हणून कोणाच्या नावावर घातले तुवें हा सांग कोण कोण मेळ्या तुका भायल्या भायर कोण फटाकडी तुका मधू गावचड आनी ते खरे हांव म्हणटले मागीर? आतां सायनी बद्दल उलयतालो तेंच्यांनी तश्याच दोश्टी म्हाजे डुप्लिकेट सायनी मारून दिल्या चोर नागावणो फोटींग खंयचो मागीर तुवें त्या मॅनेजराक तशें सांगून पळयलें तर तो म्हाजे तर आयकून घेवपाक तयारूच ना जाल्या तो मॅनेजरूय सांगिना मरे ह्या वाट्या म्हाकाय तशेंच दिसता मागीर आतां आतां कितें करपाचें आतां कितें आमी पडली फोंडां हा 2 दिसां भितर ते पयशे हाडून डिपॉझिट करना जाल्यार म्हाका पुलीस कंप्लेन करून भितर रबाय धमकी दिल्या तेंच्यांनी हाय सायबा 2 दिसां भितर त्या परस आमी तेचीच कंप्लेंट केली जाल्यार कांयच फायदो जावपाक ना तेंच्यांनी सगळे बोगस प्रूफ तयार केले आतां आमकां फोंडांत घालतलेच ते शिवाय पुलिसांच्या हातार चिरी मिरी कितें सोडला आसतले तशें जाल्यार हेजेर सोडतोड उपाय काडचोच पडटलो पयलीं चीत कितें तरी उपाय सोदून काड दिलीप भाऊजी म्हाका कांयच सुचना 2 दिसां भितर इतलो पयसो कसो उबो रावतलो शी म्हजी तकली इरार जाली भाऊजी पयलीं हा? म्हणजे आयडिया पयलीं ते स्वप्नांतल्यान प्रकट जाल्ले पयशे दिवन तूं त्या भांगराच्या वस्तीने दागिने केल्ले पळय ते विकून सहज 7-8 लाख रुपया मेळटले न्हू माझ्यो वस्ती ए दिलीप भाऊजी सुटला तू हा आयुष्यात केन्ना एक भांगराची वस्त घातली ना या परेशान म्हाका यो मणी सोडून त्यो सगळ्यो वस्तू हांवें म्हजी तकली लोडून केल्या आणि तो ह्याच्या खातीर विकू म्हणटा हांव ना पूण वहिनी त्या भांगराच्या वस्तीने दागिना परस होच दागिनो व्हडलो न्हू तुका हो म्हणजे बायलेचो व्हडलो दागिनो आसता शिवाय हेच्याच स्वप्नांतल्यान प्रकट जाल्ले पयशे दिवन तूं त्या भांगराच्या वस्तीने दागिने घेतले न्हू हे पळय सपनातले पयशे जावप आनी कसले पयशे जावप पूण हांव म्हजे वस्ती विकपाचे ना स्वप्नातले पयशे आनी एक आयडिया बरे ही मात बेस्ट आयडिया आसा सांग बा सांग कसली सांग अडला हरिया गाडवाले पांय धरी बरे म्हाका सांग तुजो तो चित्र पळोवन प्रकट जाता स्वतंत्र अजुनूय चालू आसा न्हू म्हाका खबर ना रे आले हांवें चित्रा बाबाय सोडूनच दिले सोडून दिल्या खर कॅलेंडरा वयले हिरोईनीच्यो फोटो बरे अशे बारीक डोळे करून डोळे फुटासर पळयता तुका सांगता दिलीप भाऊजी हे फोटो पळोवन पळोवन ती सपनान येवन हांगा प्रगट जावन अशी धुमशाणा कांटा म्हणून सांगू ताका लागून हांवें घरातले सगळे पोस्टर आनी चित्रां भायर काडून उडयल्या मागीर आतां हेजी टेस्ट कशी घेतलो तर कसले चित्र दाखोव तेच कित्याक म्हणपाक जाय हांवें तुका बदल सांगले न्ही काल तेणे आपले स्वप्न पळयले आनी हांगा 2 परीस प्रगट जाले म्हणून मागीर तशें न्हू गे मागीर? पूण आपूण सोडून दुसऱ्या चित्रा प्रमाण प्रकट जाता काय ना ते पळोवं नाका हा पेपर केन्नाचो गे हो पेपर कसल्या दिसाचो मगे नो तो पेपर केन्नाचोय जा तुका चित्र जाय मरे तेच सोद तू हा मेवळे हे बरे आसा तूं रावणाचे रावणाचे दिलीप भाऊजी रावण म्हाका भंयसो दिसता
वहिनी तू काय भिऊ नका हवा सांगू तर बरेच चल टेस्ट करूया हे बरे हे रावणाचा फोटो कोण आणि आता तू त्याच्यात संपन्न पण होय होय का आणि मी हे बाबा मी माझ्या आत्म्याला सूड घेतल्याशिवाय आता मी राहणार नाही आज मी केल्याशिवाय राहणार नाही सीतेचे हरणार नाही भाऊजी, या हरणकरच्या पहिली वस्तू टाका शरण. रावण महाराज आपण वेश बदलायला विसरलात का की त्या मंडोदरी भाभीने म्हणून सुखद घातला आहे लक्ष्मणा आजकाल भेट बदलण्याची गरज नाहीये कारण धर्मापेक्षा माझ्यासारख्या रावणाला जास्त मुली बायका लवकर पडतात या भूतलावर भाऊजी, लक्ष्मणा चल तुझं काम कर मुली पाठवायचं ते काय ते कांचन लूक पकडायचं चल चल बाजराव चल आपण पडून जाऊया चल येण्याची माझा बाहेर तो पार्टीमध्ये भाग करून ठेवला आहे चल लवकर चल जायचं ते आरटीओ लोक तलाव दे चल लवकर भाऊजी, मला समजलं. मला लोक घरे दिली की सीता समजून इथे कविता ग्राउंडला गेली शी आता तर राहुल कविता मला किती करीत सांगू नको पहिले म्हणे तुका सांगतालो आता आणि एक संकट बघेस मागा दिसता हो तुझं संबंध वाढत चालला काय तू रावण गडद झालो वहिनी सकट तू बरं लागलं बरं गडो फक्त कविताच झाल्या गडो आणि तो कितीतरी दुबाव येता अरे तू भाव बिवा काय ना रे आता रावण गडद जात असं ना तिने वहिनी मोडी दिली सीता समजून पण तू काय भिवला माझ्याकडे आणि एक आयडिया असा पुरा तुझी आयडिया माका खूप मारक पडता देऊ माझी नोकरी गेली ती गेली माझी छोकरी गेली बरे बरे तू तुका नोकरी भेटेली आणि छोकरी बी पण मला ती आयडिया तो भोय दिसता रे तो कविता मध्ये परत जाय काय नका रे नाका नका जाय 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 बाकी ऐक असा काय नाही जबरदस्त आयडिया वा गगनचुंबी
खंय पावलो काय हो दिली केन्ना फोन टायमार येना सदांच लेट सद तिथे गवण जावपाक येता आणि तो रिकवरी ऑफिसराचो येवपाचो टायम जालो आणि म्हाका दिसता म्हाजो भितर बसपाचो टायम येयलो दिसता बेल मारल्या ऊंच ना मरे मागीर बेल कोणी मारली तर मोबायला पासून बेल मिस कॉल मारपाक लागलो कितें रे म्हाका भासतालो आसतलो उरूच वाजली उरूच भासतालो काय उरूच वाजली शिमटो म्हणून पळयता हाय येईल आयसता आता म्हाका खरीच वाजली पळय तरी अरे कितलो हो गा तुका दार उगडपाक मागीर तू बेलीची मिस कॉला मारतालो मरे टिंग 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 करून नखरे करताय रे अरे बाबा मिस कॉला न्हू रे हांवें जेन्ना पयली फावट बेल दामली पळय तेन्ना तितूंत म्हाका बायलेचो फोन येयलो कोणाचे रे आनी म्हाज्या रे तुमच्या दारा कडेन हांगा नेटवर्क मेळना पूण हांव सकयल वचून उलयतालो म्हाका दिसले म्हाका बेलीचे भासता पडलेले दिसता म्हणून तरी बरें मरे हांव बेगीनूच भितर सरोन नाजाल्यार तुजे सपनांतल्या रंगार बेली वाचतली आसल्यो बरें कविता वयली खंय आसा किरे तिका आयजूय गडप करता अरे बापया ना रे फुडले तयारेक लागपाक नाका फुडले तयारीक ती कित्याक तरी हांव तो न्हू रे आता रिकवरी ऑफिसर येवपाचो टायम जालो येयला ना तुझी भाऊजी यो यो बरें जालें चल चल तयारी करूया म्हणजे तो येवच्या पयलीं सगळी तयारी करून दवरुया आमी हय हय चल परी चल न्हिदपाक चल तूं पूण कविता तू मात एक काम कर आयज तू सांबाळू अरे बापया आ रे ह्या फावटी तो खरोच रावण प्रकट जावचो ना ह्या फावटी फक्त पैसे पैसे अरे बापरे पैसे ते बरे ते पैसे आले हे गायब जाले होय भाऊजी कशें बी कितें जावचें ना न्हू म्हाका जाल्यार सामको भंय दिसता त्या दिसा त्या रावणान कितें केलां पळय तें सोंसपाचें न्हू अजुनूय दुखता म्हाका बोचकुलाक धरून अशें विमानान बसयलें तें अबोय पळय वयनी तशें कांय जावचें ना पळय वयनी परेशाचो हो समुद्र मातसो वाडत चल्ला हितून आतां प्रकट जालो मनीस जी वस्तू वा कितें हातीन घेता ती जर तेज्या हातीन परेश उठ्ठाना उरा जाल्यार तो तिच्या सकट गडप जाता जशी तूं जाली तरी बरें दिली भाऊजी तुम्ही तकली लवडून परत म्हाका प्रकट करून सोडयलें तें नाजाल्यार त्या रावणान म्हाका सिधा समजून खंयच्या तरी रानान व्हरलो रानान न्हू गो वनान गो अशोक वनान तेच तें रानान आनी वनान एकूच तें बरें चल की आसूं तें वयनी आतां पूण तो तशें कांयच करूंक पावलो ना न्हू ना पूण म्हाका सांगात त्या रावणान म्हाका इतल्या बेगीन परत कशें हाडून सोडलें हांगा पयल्या मुगो तू त्या रावणाक बघून आवडूंक ना जाय तरी कोणाक गो ते फक्त नोकरे आनी तू व्हडली चूक केली पळयलें दिली भाऊजी कशें उलयता तूं पळयलें हांव न्हू ते रावणाला नाक जाल्ले पळय तेच बरें आसले रावण खंय रावण म्हूण कसलो रावण तो भितुड्डो मेलो भितुड्डो तो न्हू वयनी भितुड्डो तुजो घोव परेश तो आतां कितें उलो पूण तूं जेन्ना हांवें तेन्ना आत आसली पळय तेन्ना तो कसलो भियाल्लो सामको रडपाक पावल्लो हय मरे रडांगा मरे आसा तो विशय पुरो जालें म्हाका खबर आसा तें भाऊजी तो म्हाज्या वांगडा कितलोय झगडो तितलोच मोगूय करता तो म्हजेर हय तशेंच आसपाक जाय गो बायलेचें म्हणून हांवें म्हाजी तकली लडोवन त्या रावणाचो तुजो फोटो दाखोवन एका न्हिदयलो आनी सोमती तुमी प्रकट जाली आनी हो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो प्रॉब्लेम तर तयार जालो वस्तो रिकवरी ऑफिसर गुप्ता वस्तो गुप्ता हो गुप्ता म्हणून हो करता पयशे गुप्त कितें उलयना काय हांव ड्युटीला रिकवरी करपाक गेला रिकवरी करपाक येयला या बँक वाल्यांनी म्हणून असल्या घाटियांक रिकवरी ऑफिसर करून गोंयकारांक सामके फोणान घातला घाटी खंयचो हे पळय ना अशें उलोवपाचें ना हांव ड्युटीला अशें उलोवपाचें ना आनी ड्युटेर दुसऱ्यांक फोणान नांव घालपाचें आसा हे पळया तुमकां पयशे दिवपाचे आहा जाल्यार दिया नाल्यार हांव चल्लो तुमीच मॅनेजराक सांगत न्हू म्हणून हांव रिकवरी करपाक गेला ना तुमची शाणपण आयकूंक न्हू हांव कितें तुजें रीण हांगा सारकें दाखयता रिणान त्या फोनान तें
हा तर हे पैसे मिस्टर गुप्ता आम्ही तुमचे सगळे पैसे भारी करता आता मारत मारत रिसीट मारत. अरे बकिया गोष्ट लेट कित्याक करता? 8 रुपया होते 8 लाख ते आणि तुझी आयडिया तयार झाला मरे हा विसरलो. हे पैसे मिस्टर गुप्ता अजून पैसे तयार झाले ना. किती पैसे तयार झाले ना म्हणजे तुम्ही आयडिया लगेच पैसे जाता गेले म्हाका अशें म्हणपाचें आसलें अजून पैशांची तयारी करना मातसो वेळ लागतलो ते येवपाक. अशें काय हांगाच बसता तुका सांगलें मातसो बेगीन यो म्हणून आता कितें करपाचें? ते हांव बेगीन येवंक ना कितें जालें तुका आनी वयनी करपाक नाकासलें हांवूच जाय आसलो. आतां कितें तरी उपाय सोद. कितें रे कितें बारीक कल्लो गजाली जाता रे हांगा पण पैसे घेवन येवपाचो आहा पण बंद कर म्हणलें का करता 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 तू मरे अशें कर कशें तू मरे तशें कर कशें अरे ऐक रे तू मरे अशें कर पैसे हाडटा फोन पे बाय निमित कर आनी भायर वच हो घे नंबर नाही जालें ना. नंबर तुझ्या मोबायलावल्यान कर आनी तुका आनी तेका कसो ऐकून हांगल्यान भायर काड मागीर हांव आनी कविता दीस तूच करता भाऊजी चल तू बाय हांव तयार करता पैसे. बरें तर आतां मिस्टर गुप्ता हांव तेका पळोवन येता. मातसो बेगीन यो हय हय बरें. हॅलो कोण उलयता? हय हांव गुप्ता उलयता. अरे बाबा लिमता न्हू रे गुप्ता गुप्ता कोण तरी लुडू उलयता. हा हॅलो सांग कितें 50,000 नाव कितें तुमचें? मिस्टर नायक. हा एक मिनिट अजित नायक. अरे 50 रे अरे तुमचे 3 लाख आहे मरे. हा बरे कोण तुमचे तोंडा मुखारचे बिल्डिंग गेली ना थोयत राहा 2 मिनिटांनी येता. बरे पया हांव मातसो भायर वयता एक क्लायंट रावला पैसे दिता तशें घेवन येता तुम्ही पैसे रेडी करा. बेगीन यो रे पैसे तयार करता. यो मिस्टर अजित नायक यो बरें कामाक घातले मरे त्यान त्याच्यात हे चल आता उलोवपाक आनी चड वगत काडून नाका. चला बेगीन तयारी करा. हय हय चल बरें चल न्हिदपाक चल. वयनी तूं मातशी 2,000ची नोट घेवन यो. बरें हाडटा. घालता. बरें ही 2,000ची नोट आता तू मरे ह्या 2,000ची नोटीची स्वप्नां पळय नोटीची बंडला स्वप्नां पळय चल न्ही पण आम्ही उठयल्या शिवाय मात उठो नाका. हा बरें चल चल चादर मात सारकी घाल्ली न्हिदा न्हीद. वयनी न्हिदलो पळय आतां कशे पैसे तयार जाता ते. चावणी आयलो बरो घाटी आमकां उगडपाक. आता हाकाच त्रासान घालूया सवकातले पैसे देऊन. तो नीट भाजी पळयात पैसे तयार माझ्या खातीर बेगीन कर. एक मिनिट हे पळय पैशांची बंडला. सोड तयार झाले का तुझे पैसे? आमका फक्त 8 लाख रुपये जाय ना तितलेच काढा तुम्ही. राव पुरो 9 लाख 1 लाख एक्स्ट्रा कित्याक भाऊजी? पळयत राव माझी बहिणी माझी आयडिया हांव तेका कसो सॉलिड दाखयता तो. कोणी तर भलत्यान फोन कर काय घातले माझे पावले रे पैसे पावले. हाय मिस्टर गुप्ता ते पळय. अरे बाबा बरी
चड मेच्यो पडच्यो ना दिया दिया हांव घेता सोमत्यो घ्या मेजून घ्या सारखे 9 लाख असा 9 लाख कित्याक रे 1 लाख एक्स्ट्रा कित्याक रे तो चड तयार झालो कितें 1 लाख एक्स्ट्रा तयार जालो हांव म्हणटालो तो 1 लाख चड दिलो हा? दवरात तो तुमकां कितें 1 लाख आनी म्हाका आनी म्हाका अशें कशें पयशे पयलीं मेजून घ्या मागीर आनी भानगड नाका ते कितें मेळटले ते दंडना करते पण बंदरा सुद्धा सारखी मेजून घेतली बरे न्हू मिस्टर गुप्ता हय. बरें बरें णव लाख आसा बरें जालें एक मिनिट हा तुमचो मॅनेजराक फोन मारता न्हू मिस्टर गुप्ता आधी आमकां रिसीट दिता न्हू पोस्ट पावती आणि मागीर हांगासर तो मॅनेजराक फोन लावन सांगा की पयशे पावले म्हणून अशें बरें बरें तूं कितें तू काय घेऊ नाका मनी हांव सगळें करता बरें, बरें. तुमकां जाय तेच करता एकाच लागून तुवें म्हाका ते 1 लाख दिले हय तर. एक मिनिट हा. परेश खंय तेची संवय जाल्ली मातशी तो न्हिदला तो पळय त्याच्या जीवाक न्हू बरेंच ना हे टेन्शनाक लागून म्हणून न्हिदला तो माझी सय चलची ना तळतळी कित्याक धांवतली एक मिनिट हांगाच एक मिनिट हा. ठीक आहे तुमची पावती आता किती करता मॅनेजरला फोन करता हय करत न्ही मातसो हॅलो हॅलो सर हांव गुप्ता उलयतां हांव त्या परेशाक गेल्लो हय सर तेणी 8 लाख फारीक केल्या हय सर मेच्चून घेतल्या हय 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 हांव डायरेक्ट बँकेचेर येता ओके सर ओके हा तर म्हणी हांव डायरेक्ट आतां बँकेन वयता तुम्ही एक काम करा सगळे सर हे करून दवरा रेडी करून दवरा तर जाय येता आमी बरें बरें एक काम झाले हो घुवलो वहिनी 1 लाखाची गुळी सारखी लागली आहे का फुकट दिले तुम्ही तेका पैसे एक 5-10 हजार तरी सामकोच 1 लाख रुपये दिलो तुम्ही तेका फुकटचो फुकटचो तेका न्हू वहिनी फुकटचो तुमकां मेळटलो तो हे न्हू पैसे दिले तुम्ही तेका आणि तू पळयत राव वहिनी राव पयलीं हांव परेशा फुटयता नाका भाऊजी तेका उठो नाका ते पैसे गायब जातले आणि तो पिसावतलो तशेंच जावपाक जाय वहिनी पळयत राव म्हाजी आयडिया परेश परेश उठ अरे परेश उठ काम झाले तुझे आणि रिणूय फारीक झाले बरें जालें बाबा एकदाची एक टेन्शन नाका ती घे तुजी तुला दुसरी टेन्शन मरे किरे दुसरे ते आणि कसले माझ्या जॉबाचे आणि कसले तेवूय खरे न्हू पूण तुका बँकेत आतां परत दाखोवचे ना तर ते ना त्यांच्यानी मला परत आफयलो ना हांव कामाक जॉईन जावचो ना आयडिया परेश आयडिया आणि मला एक बिझनेस करूया बिझनेस नाका रे बाबा ते म्हाका जमपाचें ना रे अरे तोसलो बिझनेस रे टोपयांचो बिझनेस टोपयांचो टोपयांचो बिझनेस दिलीप भाऊजी तू कितें सुटला रे आणि टोपयांच्या बिझनेसांत असो कितलोसो फायदो जातलो आमकां आणि हे पळय दिलीप भाऊजी अगद्यो टोपयो शिवपाच्यो बिवपाच्यो जाल्यार म्हाका सामकें जमपाचें ना ते तुमचें तुमी कितें तें पळोवन घेया हांव ना वहिनी, पळय हांव सांगता कितें आयकोन तरी घेया सीता फुडें मीठ कित्याक खाता तुमी हांव म्हणटा ते तसल्यो टोपयो न्हू हांव म्हणटालो ते लोकांक घालपाच्यो टोपयो मागीर आमी कितें जनावरांक घालपाच्यो टोपयो म्हणटा तुका कशें म्हणून सांगू
अरे वहिनी हांव म्हणटालो ते तसल्यो टोपयो न्हू ते राजकारणी लोकांक घालता पळय तो तसल्यो टोपयो दिलीप भाऊजी राजकारणी आता लोकांक टोपयो दिनात साडयो दितात साडयो तुका दिल्ल्यो लोकांचे गाडी तुमकां आतां फोडून सांगता हांव म्हणटा तो लोकांक फोटोवपाचो बिझनस एकाच म्हणटा टोपयांचो बिझनस नाका रे बाबा असले बिझनस म्हाका जमपाक ना कित्याक जमपाचो ना अरे व्हडले व्हडले लोक अशेच करून पयशे जमयतात आनी आमी भियातात पण दिलीप भाऊजी हे लोकांक फटोवपाचे म्हणजे वाईट न्हू ते वायट बी कांयच ना हे पळय वहिनी आमी बऱ्या लोकांक फटोवप ना आनी परेश म्हजे कडेन मरे एक सॉलीड आयडिया आसा जितून तुका जॉब पासून मेळपाक शकता कित्याक मेळटलो म्हणजे तोय बी सरकारी जॉब सरकारी जॉब पूण अश्यो टोपयो घालून रे आता कोण बीन कांयच ना आयका आतां हांव कितें सांगता सारकें आयका चला तर हल्ले या टाळी येस अरे तू हीच ती फटिंगाची डोळे हो परेश ही त्याची बाय आणि हो त्याचा पार्टनर साहेब किती आले साहेब किती जाले काय म्हाका विचारताय कंप्लेन पावले आमकां तुमची हेचे कडसून आमची कंप्लेंट ती आहे कसली साहेब हेंचे म्हणणे आसा की तुमी हेका 8 लाखांक विकल्या किती आम्ही 8 लाखांक लुटल्या बोले यांच्यानी आमकां 8 लाखांक लुटल्या परेश परेश तू ओगीच खोटी मार नाका तू बँकेचे 8 लाख रुपये दिवपाचो आसा दिवपाचो आणि अभिज्ञा देखील दिवपाचो हा अभिज्ञा देखील याच्याकडे बरी बँकेची रिसीट आसा ही पळयात साहेब ती सुद्धा शिक्को मारून घे साहेब पळयात रिसीट तर सारखी आसा मॅनेजर बुरकुले ते तुमचेच बँकेचे न्हू हय पूण इन्स्पेक्टर साहेब पयशेच गायब जाला न्हू हा तर बरे हेंचे म्हणणे आसा की पयशेच गायब जाले पैसे गायब कितें जाय जॉब करता कितें पैसे म्हणून अशें गायब जावपाक शकता कोणी तरी गायब केले आसतले आमी तर पैसे दिनूच रिसीट घेतल्या न्हू हय तेवूय बी खरें आसा मिस्टर गुप्ता तुवें पयशे घेवनूच रिसीट दिली मरे तांकां मागीर ते पयशे तुवें ना साहेब ते असं आडकाताय कित्याक असं सडसडीत सांग ना साहेब यांच्यानी पैसे दिले म्हाका दिवंक ना येतो भय दाखव त्यांनी त्या माझ्याकडे जबरदस्त लडसे मारून घेतल्या अरे सुरजेक बरे दार आसा तुझे ना साहेब ती सुरी कॉलमेल्या ओ फुटी उलयता खबरच आसली असोच बदलतो म्हणून साहेब हे पळयात तेणी वजळ पैसे मेजून घेता आसतना हांवें रिकॉर्डिंग करून दवरलेली पळयात साहेब अप्रूव्ह हा बरें केलें वचून प्रूफ दवर पूण हितून आनी 9 लाख मेजल्या मरे आनी रिसीट 8 लाखाची सी होय साहेब आम्ही त्याला टोटल 9 लाख दिले 9 लाख वयलो 1 लाख बँकेन फिक्स डिपॉझिट दवरपाक दिलो आनी तेची रिसीट हेणी मागीर दिता म्हणून सांगलेली ना साहेब एक तर फोडी उलयतात म्हाका पैसे दिवंक ना यांच्यानी दिवं ना जाल्यार हें कितें रे तेंचे कडेन प्रूफ आसा मरे वयल्यान हेडे वयल्यान हेडेच मॅनेजराक फोन करून सांगले की पैसे पावले म्हणून होय का ना मॅनेजर साहेब हय सांगलेलें जालें पूण ते पयशे काय तेणें बँकेन हाडूंक ना साहेब पैसे गायब जाला हांव खंयचे हाडटलो पैसे गायब झाले ते गायब केले इन्स्पेक्टर साहेब एका वरात बरो रोज काढा हेजो मागीर कळटलें हेका पैसे कशे गायब करपाचे ते मॅनेजर बुरकुले तुमची कंप्लेन तुमकां आतां फाटी घेवची पडटली ही आनी परेशाचेर न्हू ह्या तुमच्याच ऑफिसराचेर मिस्टर गुप्ताचेर घालची पडटली हे 9 लाख हेणेच गायब केला हे आतां सारके प्रूफ जाला आणि मॅनेजर साहेब आमच्या वयल्या 1 लाखाची डिपॉझिट सर्टिफिकेट बेगीन दिया नाल्यार आमची कॅश तरी परत करा साहेब 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 तुम्ही काम करता हो जा आणि बरं घाल तिथे कारण जातो मला याच्यावर बघा हा तर बरे तुमकां मातसो त्रास जाला पूण कंप्लेन निभावले ती बरी जाली आणि मिस्टर बुडकुले ते 9 लाख
त्या गुप्ताकडसून रिकवर करून घेऊन ह्यांचो 1 लाख देऊन उडे संपतात. हय इन्स्पेक्टर साहेब तशेंच करूया. चल तर या आम्ही. बरे परेश येता आम्ही. बरं सर सर ओळख असू नी आवड बस आणि ते तुमची कंप्लेन आम्ही एकाला विडे आणून किती घालू पडसा. मागीर मेळट नाही का पोस्टार मेळट त्याला पोस्टार मेळट आसा बरं काय ओळख असू नी पार्टीकडे जाय पडटली मरे. आम्ही टोपयाचा बिझनेस स्टार्ट केला. तुझी आयडिया मात फर्स्ट क्लास बरे. आमकां भायल्या भायर 1 लाख रुपयाचो फायदो जालो. बरी व्हडली टोपी घातली बघ तेका तुवें. असो जावन आसा टोपयांचो बिझनस आणि ही जावन आसा पहिली टोपी 9 लाखांची. दिलीप भाऊजी म्हाका दिसता न्हू तुका कॅटूच केले ते पिये. ना गे तो तशें करचो ना. आगे पयशांक सामको चाटवतो. तशें जाल्यार कॅटूच ते. तेका कोण तरी चड पयशे दिता म्हूण सांगला आसतलो तो खंय गेला आसतलो. हे पिये न्हू अशेंच आसता. ना गे मागीर तो तशें कशें करतलो. आतां अपॉइंटमेंट ऑलरेडी आमच्या नांवाच्यो काडल्या मगे तो कशें दवरतलो तो. तेंचे काय सांगू नजो. मंत्रीच ते आयज हांगा जाल्यार फाल्यां थंय. तशेंच तेंचे पिये सुद्दां नासतात. तेंची शेफ्टी कशी. माफ करा ह्यो काम मातसो उशीर जालो. आसूं आसूं कळटा तें आमकां. मंत्र्यांच्या वांगडा रावन तुमकांय तेची संवय जाल्या ती. तुम्ही हेंचे मिसीस दिसता. ना ना हांव परेशानी मिसेस. ह्यो परेशानो इश्ट. अशें मागीर तुमी हेंच्या वांगडाशी हांगा कितें करता. हे म्हाजेच घर. तो पळय तो न्हिदला न्हू तो म्हाजो घोव परेश. अच्छा अच्छा म्हणजे तुमचो घोव सूस न्हिदला आणि तुम्ही समजले आसूं फाटी फुडें केन्नाय म्हाकाय चान्स आसा. हे पळयात सर आतां आमी आमच्या कामाचे उलयले बरें न्हू. हय तर हा तर हे पळया मिसीस कविता कविता परेश झेमेका. कविता वा किती कवित आणि गोड नाव. आणि नावाप्रमाणे तुम्ही किती गोड म्हणूनच म्हाका लागल्या तुमची ओढ. दिलीप भाऊजी ह्यो पिये हांगा नाका गे बाय. आता राव कितें म्हणटालो मिसीस कविता. हांव पिये मिस्टर पिये
पीए मिस्टर पीए कन्फ्युज जाऊ नका. माझ्या डेजिग्नेशन आणि नावात एकूच शॉर्ट फॉर्म येता म्हणून खूपशे लोक घुसपाटा. पहिले पीएम म्हणजे माझे डेजिग्नेशन आणि मिस्टर पीएम म्हणजे मिस्टर प्रकाश आमोड. आमोट आले लक्षात देखूनच तुम्ही आमोट. मागीर हे आमचांनी मातशी तुमची गोडसाण मिक्स करीत जाल्यार बरी किक येवंक शकता. मिसीस कविता हे पळयात सर, ते मिक्सिंग मागीर करूया. पहिले ते आमचे फिक्सिंग करून उडया. तशें जाल्यार बरें आसा पूण हे मिक्सिंग जावंकूच जाय ना जाल्यार फिक्सिंग ना. हा तर पयशे तयार आसा हे पळयात. ओदोळच्यान टी पॉयचर बसून तुमकांच पळयताय. अरे हय मरे तर माझे लक्षच वचोंक ना मरे हे साक्षात लक्ष्मीचे. कशें वयतले? तुमचें लक्ष दुसऱ्या लक्ष्मीचेर आसलें न्हू. मातर आमच्या अपॉइंटमेंट ऑर्डरी कर. हाडल्या रे बाबा राम आसा. पयले पयशे तरी मेजून घेता. मिजात 50,000 चोडूच आसतले. बरें सामके बरें. दोगांचे मेळोन झाला आणि 50 1 लाख चड आसा मरे. ते दवरा तुमका टिप्स म्हणून. आवय तुम्ही म्हाका टिप्स दिता आणि तोय बी 1 लाख. थँक्यू. बरे मिस्टर आमोट आमका ऑर्डर दितात न्हू. ऑफकोर्स घे. हा ही मिस्टर परेश सदा जमेकार आणि ही दिलीप दिगू दिवचलकार. फॉर्माच्या डायरेक्ट ड्युटीर चढ पाहिजे. थँक्यू सर. थँक्यू सर थँक्यू. बरं तुमका किती हाडू हांव? च्या थंड गरम. गरम चलतले. गरम काय गरम. माझे काम झाले आता हांगासून सटकलेले बरे. आता किये सर, कविता वयनी गरम जाय मेरे. हा मी ती कितें गरम हाडी मेरे. हांव एक गजाल सांगता सामकी तुमच्या फायद्याची. फायद्याची सांग बेगीन सांग. म्हाका एक सांगात, ते पयशे तुमी आतां व्हरून कित्याक करतले? कितें म्हणजे माझ्या साहेबाची म्हणजे मंत्री महोदय श्री पटेकाराची व्हडली तिजोरी आसा तेतून भरून दवरतलो. म्हणजे तिजोरीची चावी तुमचेच कडेन आसता तर? हय हांव साहेबाचो खास मनीस न्हू. तशें जाल्यार तुमकां सॉलिड चान्स आसा करोडपती जावपाचो. आणि आता हांव ना तर करोडपती. तुका सांगता साहेबान म्हाजी अर्दी कातर म्हाज्या घरा पावता आणि आता म्हणून हे सगळे साहेबाक पावतले. तरी तुमकां आनीक गिरेक जावपाचो आसा जाल्यार सांगात. चड गिरेक जालो म्हणून कोणाक नाका जाला. आता आमच्या साहेबाक पळय मेवता ते खाता कातर मारता. खोऱ्यांनी पयशे वता खोऱ्यांनी. पयशाची आसती ती केन्नाच सोंपना. तशें जाल्यार आयकात, तो तिजोरेचो सगळो पयसो तुमी हांगा घेवन या. हांव तेजो डबल पयसो तयार करून दिता तुमकां. तू कितें म्हणटा किंग बी काय कितें रे. पयशे डबल करता तो. ना पण म्हाजे कडेन पयसो डबल करता तसलो कोमो आसा कोमो. मम्मो बरें आसा. पयशे डबल करता आणि तो बी कमो. बरें आसा. पूण म्हाका एक सांग तू कोमे कितें कितें खावयता? बरें. तू म्हाका फिशान काडटा येयी रे. पयशे डबल करता आणि तोय बी कमो. तूं पयशे घेवन तरी या. तुमकां ताबडतोब पयसो डबल करून दिलो म्हणटकूच जालो. पूण एक काम करचें पडटलें हां. तो पयसो तुमकां सोमता दवरून तिजोरीन भरून दवरचो पडटलो. म्हणजे कितें तरी भांगड आसा. भानगड बिनगड कांयच ना. इतलो पयसो वाटेक कोणी मारलो जाल्यार हालीं चोरयो खूब वाडल्या. तुमी फोंडान पडचे ना म्हूण सांगलें. म्हाका कांयच खरें दिसना बाबा तुजें. म्हाका नाका ती भांगड. पळयात तुमी अशें करा, तुमी पयले थोडेच पयशे घेवन या. जर हांवें सांगल्या प्रमाण जालें आनी तुमची खात्री पटली जाल्यार बाकीचो पयसो घेवन या. पयसो डबल जातकूच एक वांटो तुमचो आनी तिजोरीचो वांटो तिजोरेन. आणि तुजो फायदो कितें रे तू? आतां तुमी म्हाका कितें दिता तें दियात चिरे. पळय हा कितें फोटींगपणा जावंक फावना. हांव आत्तां वयता आणि अर्दो पयसो घेवन येता तिजोरेंतलो. चला बेगीन घेवन यात तो न्हिदला तसो. बरें येता हांव. हांगा पयशे कमयतात
सगळे चोर ये मंत्री संत्री पीए सीए अधिकारी कर्मचारी सगळे आमच्या सारखे आग नागरिक लुटतात आता यांका अशेच शिकोवपाचे अशो तेंका आता टोपयो घालपाच्यो कात्रीना तू कित्याक उजें जायना तुज्या बरोबर तुका रावूंक जायना हेंय जायना आनी तेंय जायना तुज्या बरोबर म्हाका न्हिदूय लागना तुज्या मोगाक कात्रीना अरे बाबा तू कोण आणि हांगा डान्स करता हांगा कितें कार्निवल चालू आसा अशें दिसलें रे तुका कितें तू म्हाका वळखना रे तू अरे ह्या पेत्रू फालकाडो तू वळखना अरे तू काय म्हाका वळखना मरे तू म्हाका वळखना ना बाप पेजू फालका तू या गावात खंय रावता अरे तू थंय देवूळ वाड्यात काय भैरवाच्या देवळा कडेन व्हडलो भोगून आसा जाणा मरे साबिना हिला म्हणून रे ह्या बांगल्यार रावताय तू व्हडलो पात्रांव मरे तू अरे ना रे तुगे आयकोय रे पयली त्या भोंगल्या सांगता मरे इल्लूशी पाळी वयता रे आनी ती पाळी वयता ती खबरां मरे तुका हय हा ती पाळी मरे हिंगा सोंपता एक मुगे कोण हा येयले लक्षात तो वेणुगोपाल अय्यर रावता त्याच घरान रावता मरे तू होय 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 तो वेणुगोपाल वगैरे मुग्या घरात भाड्याक रावता पूण तुगे हे मात बरें मरे म्हज्या सारक्या गांवांत लोकांक वळखना कुठे घाटल्या मात बरो वळखताय मरे तू मागीर आजकाल आमच्या गावात घाटीच चढ भरल्या न्हू याचो परिणाम हो येता तो आपल्या घरा सायडीन रूम काडटा आनी घाट्याक भाड्याक दवरता तुका सांगता बेजू काय जाणांनी तर आपले गाय आनी म्हशी इकून गोट्याची रूम काडून भाड्याक दिल्यात आनी पांयार पांय उडोवन जोडला आनी जोडटा अरे लोकांक जोडता जाल्यार जोडू रे कित्याक पडलें कित्याक जोडता तें आसूं हें आयकलां की हिंग कोण एक लोकांक पयशा प्रॉब्लेम कामा प्रॉब्लेम आनी हे प्रॉब्लेम सॉल्व करता खंय तो पूत बागा कितें रे तुवें आयकलां ते सगळे खरें आसा पूण हरले हांगा सारखे गरजेक येयलेल्यांचेच लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आवय हांव सारको गोज्जेकून येयला जावया गरजे गेला कसले रे होय रे तुजे मोगाचे अरे एका चोडवाचे रे अरे बाबा आम्ही तसले गरजो भागयना तुका कितें दिसले आम्ही हांगा चेडवा सप्लाय करता म्हणून तू तकल्यान सुटला कितें रे पेजू अरे पापचे ना रे मुगे आयकोय रे पयली तर हांव कितें म्हणटा मिस्टर दिलीप एकूण तू रोकडोच जाता शिलीप ते आसूं सोड तर मिस्टर दिलीप आनी म्हजो मरे एका चोडवाचेर मरे मोग आसा हांव तेगे मरे खूब मोग कोत्ता अरे बाबा इतलो मोग कोत्ता आनी इतलो मोग कोत्ता आनी इतलो मोग कोत्ता न्हिदता उठता बसता उठता अरे बाबा हे कोत्ता तुका म्हाका तेजीच याद येता रे पूण म्हाका एक सांग पेजू तितून प्रॉब्लेम कितें आसा मोगान पडलेल्या प्रत्येक मनशाक कशें जाता हो मोगाचो रोग लवेरिया अरे बापे हे जाले मुगे रे पूण ते म्हाका लागीत रावना मरे हा अशें आसा ते पूण पेजूका उपाय हांव करिना उपाय तो पळय तो करता तू करना हो कोत्ता आनी हो ह्या वेळार न्हिदलो रे हे सामके 2 दिन मरे अरे राती बापरे जागरण बिगरण केल्ले मागीर रे राती बरो जागरण काय कितें रे हो ना 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 हो न्हिदोनूच प्रॉब्लेम सॉल्व करता होय हे हो जोपून मरे न्हिदोन प्रॉब्लेम सॉल्व करता हो कितें न्हिदे बाबा काय कितें रे अरे हाय योग बाबा थापट बाबा मंत्री बाबा पेटीकोट बाबाय ऐकलेले न्हिदे बाबा केन्ना आयकून नासले ते आसूं तो न्हिदोन करू बसोन करू जाल्यार उब्यानी करू मुगे मात एकदा प्रॉब्लेम सॉल्व करू ते सोड तू कोण रे तू गेट असिस्टंट बाबा कितें रे हय हय हा तेच जाल्यार पळय रे मुगे मातशें जाग्यार उडय म्हाजे बाबे प्लीज बरें आसा आतां हेची मातशी मजात करूया तू
तुझ्या हातीन आसा तो ते चेडवाचो फोटो मरे. होय होय रे. दी तो माझे कडेन आणि तू आता पळयत राव. आता हे तुझे गर्लफ्रेंड नाव कितें तेजें? कात्रीना मुग्या मोगाच्या कात्रीला द्या सारखं सांगून दवर. कात्रीना एका हांगा सोमतेच तुझ्या फुड्यान हाडून उबे करता पळय. आवय देले पे थिंगा इतले पावरफुल देवास पण तुमचे. आवय तो साले कोण रे बाबे बेगीन तो चित करपाचे हा ते तो सोड बेगीन. मातशे पासियास काड पेद्रू. अरे पाग्या मुगे पाशे सोपले आता तो बेगीन चित करपाचे कर. मुको आणि रावंक जायना मुके वसांक फुलला रे. कितें? अरे मोगाचो कळो रे. हांव इतले दीस तो भावनूच आसलो आता तो फुलोन तिका व्हडलें फूल जाला. बरें आसा. आनी हे पळय बेद्रू हे हांगा पावले की आनी हांगा रावप ना. तेका सोमतेच ताबडतोब घेवन वच. आवय ते आनी हिंगे गावणी रावता रे. सोम ते खोट धरता मरे आनी सोम तो कावड्यान घेवन धांव वता आनी किंग म्हणून तेका मोग करून शिकयला. बरें आसा. राव न्हिदे बाबा उठयता. हांव उठय बेगीन. परेश परेश उठ. हो पळय एक भक्त येयला. पेद्रू. पेद्रू पाया पडता बाबा. बाबा तुझे माशे मनार घे आनी जाग्यार उडय. बाबा कितें चुकला म्हाका जाल्यार तुझ्या भोगोस सायबा. उठ पाद्रू उठ. तुझे कान दाखवले. बाबा पाद्रू पाद्रे पाद्र चित. पेद्रू बाप मोगी राव. बाबा मातसो न्हिदेन आसा. आवय म्हाजें नांव कितें विसरलो. म्हणून? तो पेद्रू म्हणून नाजाल्यार पाद्रो म्हणून. तुजें काम जालें की जालें न्हू. होय होय बाबा होय. तर परेश हे पळय हे या पेद्रूचे फिटफिटे. लागीं राव. मातशें ह्या दोगांचे लागीं कर पळोवया. बरें दिसता मरे. सामकें कविता कशी दिसता मरे. बाबा ते कविता न्हू ते मुगे घातली ना म्हज्या मोगाचे घातल्या दे. पेद्रू बाबा म्हणटा तुझे कात्रिना आनी तेजी बाय कविता सेम टू सेम दिसतात म्हणून. मुगे घातल्या की जोडी भोळ बाबा कितें रे ती. अरे जुळी म्हण कशी असतली. कविता आपल्या आवपाचे एकुलते एक चोडू. बरे ते असो. अरे अशी कितलीशी चेडवा सेम टू सेम दिसतात. आता एक काम कर. आता तू मरे तो फोटो पड तेच्या छोपाट पड आणि न्हिद. आवय तुगे हे मात मरे मरे. मुगे फासकेली स्वप्नात तुझ्या बाबा पळयता हे बी हांव हिंगा फुडें आसतना. बाब तू आता पळयत राव. तो तेच्या सोपान पळोवन तेका सपनांतल्यान डायरेक्ट हांगा तुझ्या फुड्यान हाडून प्रकट करतलो. हे पळय पेद्रू हे पळय तुझे कात्रिना. मुगे घातली ना. पयलीं हांव तुजें सेटिंग करता. बाय कात्रिना हो पळय हो तुजेर मरता. तुजो मोगी पेद्रू. तू खंय तेका लागीत रावना पूण तुका हांगा हाडला तुमचें सेटिंग करपाक. आवय वो वो मुगे मोग करता. ह्यो सामको कार्टून मरे. आवय कात्रीना ना म्हणून तू मुखो काढू. आगो मुगे काळीज वय जाले कात्रोन. आगो तू फकत मुगे त्रासान मोरलाय गो हिंगा. यो यो आमी मूग करया यो. हांव ना रे. मुगे पाय म्हाका दाण्यानी मारतलो. तेच्याकडे व्हडलो दाणो आनी रे. आगो तुग्या पांयक व्हडलो दाणो मुकोडे आसा. तू काय भिवनाका हांव सगळे दीस तूच कोत्ता. चल यो यो आमी या आमी यो.
हो जालो पिसो एका मोगाची गुळी सारखी लागली चला एका घातली मोगाच्या पिशाची टोपी आता हो पेटू मोग करता करता त्यांना ना जातले स्वप्नाचे खात्रीना त्यांना म्हणतलो आणि मोगच करीना चला आता आणि एक भाषी मजा करूया मिस्टर दिलीप डबल करून घे अबे नक्कीच आणि एक तागाची पोती भरून गेलेला ही पण होय जोडल्या साताच्या पोतीचे भरून काढल्या अरे वाटी कोणाक कळना जाल्या हाडल्या पैसे काढीन पूण कोणाक उगीच डाव ठेवचो न्हू म्हणून ते आसूं हे घे बेगीन आणि काढ तुझो कोमो भायर हे घे आणि रात एका साथ घालो आणि करून उडे व सगळं पैसो डबल करता करता पण तुमका एक काम करचे पडटले हाताने कसले काम करू रे तो कोमो माझ्या शिवाय हांगा कोण जाता जाल्यार भायर सराना आणि पैसे डबल जायना तेन्ना तुमका मागा सोबत भायर वयचे पडटले पूण शुवर मरे ना जाल्यार घालची म्हाका फोणार फक्त 5 मिनिटांनी तुम्ही भितर या एकदाच ग्राउंड फ्लोर मेरेन देवा तर कळो वयर या बरं पूण शुवर मरे होय. घालची फोणार चला तुम्ही आता अरे पूण शुवर मरे जाल्यार सामको घालची फोणार नाका 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 दे 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 पूण शुवर मरे बरो पैसो हाडला मरे सगळो पैसो अधर्माचो गरीब जनतेक म्हणजे आमच्या सारख्या आम आदमी लुटलेलो तांकां अशेंच शिकोवया हो सगळो पैसो दवरून हेच्या परस डबल स्वप्नातलो पैसो तयार करून हेंका दिवया घालया हेका व्हडली टोपी बरे बरे शूट पळय मोठी भर बंडला आसा आता तू बरे हेंची स्वप्नां पळय हा चल चल न्हीद
वाढदिवसाचे अभिष्ट चिंतन माननीय मंत्री महोदय श्री सदाशिव पटेकर आपल्या वाढदिवसानिमित्त आपले हार्दिक अभिष्ट चिंतन आपणा सुगंध आयुष्य आरोग्य लाभो हीच सदिच्छा. शुभेच्छुक मिस्टर प्रकाश आमट. काय हो रे प्रकाश आमट. अरे वो तोच मरे जेका आमी व्हडली 8 कोटी टोपी घातल्या तो. हय हय तोच तो. उमेदीन त्यांनी व्हडली शुभेच्छा जाहिरात दिली आपल्या साहेबाची. म्हाका दिसता तेंच्यांनी अजून त्या दिसापासून ती दोन्ही तुगडूंक नासतली. म्हाकाय तशेंच दिसता. दिल्ली म्हाका मरे आली सामको भंय दिसपाक लागला रे. म्हाका इतलो पयसो आहा म्हणून तो आज कितें प्रॉब्लम बी जाला जाल्यार रे. पूण तो सोंपोवपाचो कसो. कळले मरे परे हे अशें आसता. पयसो नासल्यारूय टेन्शन आनी आसल्यारूय टेन्शन. पूण तूं कांयच घेवं नाका. आमी हळू पयसो भायर काडपाचो. आमी मरे घरां घेवया, फ्लॅटां घेवया, जागे घेवया, डोनेशनां दिवया देवळां, संस्थांक, सोशल वर्क करूया. पूण म्हाका तर आतां बाबा भंय दिसपाक लागला रे. ह्यो सगळ्यो आमी त्यो भानगडी केल्या पळय आमचे पोरतात न्हू. अरे पळय तूं कांयच घेवं नाका. हांव आसतना तें सगळें हांव पळयता. पापया शिलीप ते दिलीप तुम्ही कितें हिंगा जादू बिदू कोत्तात काय कितें रे. आनी हो म्हणटा तुका न्हिदे बाबा तूं वायट जागो सोवा रे. लोकांक फोटयता तुमी लोकांक फोडान घालतात. कितें जालें पेदुबा. आनी कितें जालें म्हणल्यार तोंड घेवन वयर विचारता म्हाका. त्या दिसा तुवें मुगे कात्रीना ते फोटो घेवन तेका मुगे हिंगा फुड्यान उबो केलें. हांव तेका बरो फुलोवन मयेच्या तड्यार भोंवडोवपाक घेवन गेलो. थंय आमी बरी भोंवली, आयस्क्रीम घाल्ली, ते नाणीचो लिंबू सोडा पियालो आनी मातसो मोग कोतलो म्हणून मरे तेका मरे हांव कावड्या मेळान घेवन गेलो. आनी फुडें कितें जालें म्हणून सांगू तुका. सांग मरे आनी कितें करतले. हांवें मरे तेका म्हाज्या घोपान घेतलें. तेणीन म्हूण मागीर म्हाका घोपान घेतलो. हांवूय सामको खूश जालो. मागीर हांवें तेका किस घेतलो. तेणी मुगे किस घेतलो. आवय म्हाका आनीक बरें दिसलें. आनी मागीर मरे आमचें अशेंच चालू आसलें. मागीर फुडें आनी कितें केलें म्हूण सांगू तुका. आसूं कळ्ळें तें आमकां. बेश्टी तुका लज नाका हांगा. अरे बाबया लॉज काय खात रे. अरे फुडें कितें कोचच्या पयली ते अचानक म्हाज्या गोपान ना जालें आनी हांव ते काट्या चिडीनी पडलो. शी नाच जालें. तुझं ते हो पळोवन भिवन पळोवलें आसतलें. हो तुजो अवतार म्हणटाले. मागीर तूं तेका सोदलें ना तर. सोदलें ना. आनी हांवें आख्खे कावड्या रान कोतून घातले. ह्या चिडीनी सोदले त्या चिडीनी सोदले. वयत मेळना ते म्हाका. अरे वयल्यान त्या चिडीनी म्हाका मरे 2-3 अशी जोडपी नाका त्या अवतारान सांबाळली. शी आनी तितूंतल्या एकट्यान तर आपणाक चोरून पळयता म्हाज्या 2-3 बाबुडली पाड पडो. अरे हें मात सामकें वायट जालें आं पेदुबा. वायट कोत्ता आनी वायट जालें म्हणटा हय. तुगे हो न्हिदे बाब कितें तुवें जादू कोत्ता. ना पेद्रू बाब हांवें कांयच करूं ना. सगळें जें कितें केलां पळय तें सगळें हेणेनूच केलां. आतां हेचे वयले तेचेर घालता हय. तुमी कितें जादू करतात तुमकां खबर आहा. तुगे हात खूंय खंय पावले ते खबर आहा. हें पळय पेदुबा आमी आमच्या मंत्राच्या बळान तुज्या डालयान हाडून तुजें जमोवन दिलें. आतां तें तुका फोटोन पळोवन गेलें तेका आमी कितें करतले. आतां तूं तुजें पळोवन घे. मंत्रान काय संत्रान रे. तुम्ही दोगूय कितें तरी हिंगा आग धरी कोत्तातूच. तुमकां दोगांक मरे मार पडल्या बरोबर तुम्ही दोगूय जागे लोकांना. तुमकां खबर आहा हांव कोण तो खबर आहा. अरे तलबत कसले ते जाता ते कोण हशिमार बदललो. हशिमार या पेद्रू फालता तो हशिमार म्हणटात. ओय पेद्रू फालता हशिमार म्हणटात. राव तुमकां दाखयता कितें तें. राव तुमकां दाखयता म्हणजे दाखयता. अरे तूं ताकद दाखय ना जाल्यार काकूच दाखय. आमी भियाला तुका. चला ना हांगासरलो. पत्र घालता. राव रे आतां वयता. आतां दाखयता. राव आतां वयता. ना तुमकां दोगांक नागडे करून घालिना जाल्यार नांव उठयना म्हणजे खात्री ना म्हणून. पेद्रू फालता म्हणून. राव आमी तेका पळोवपाक न्ही दाखयलो खरो रे. म्हाका भितरल्यान सामको भंय दिसतालो. म्हाजे देगाक कडकडटा रे. कसली लोकडी बी जायत जाल्यार रे सायबा.
अरे खूप बरे बेस्ट टेन्शन घेता काही काय जावपाचें ना रे पूण दिलीप आरामाचो पयसो म्हणटा तेन्ना कोणाक पोचला रे सायबा ना कसो हाडले व्हडले व्हडले मिनिस्टरांक पळय गुंडांक पळय चोरांक पळय ते कितें सगळे अशे घाम करून पयशे कमयतात हो सगळो अधर्माचो पयसो पूण तूं कितेंय सांग रे तूं बारीक चिंतून पळय हो जो हरामाचो पयसो खातात पळय तेंच्या घरांत कसलो ना कसलो प्रॉब्लेम आसतात एक तर तांकां भुरगीं जायना जाली जाल्यार ती मतिमंद जातात किंवा घरांतल्या व्हडल्या मनशाक कसलो ना कसलो रोग आसतात रे कसलो ना कसलो प्रॉब्लेम आसतात तूं बारीक चिंतून पळय हय हय दिलीप भाऊजी हे मात सामकें खरें हा म्हाका लेगीत आतां मनांतून सामको भंय दिसपाक लागला म्हाका दिसता येन्नाच जर आमी ह्यो भानगडी करच्यो सोडलेल्यो बऱ्यो जालें तूं बी हाल्ली वयनी आतां परेश एक भितुरता तो भितुरता तूंय बी हांव भितुरता तूं कोण भितुरतो रे तुका कितें रे उलोवपाक हे सगळे घडटा ते म्हाज्या घरांत घडटा तुज्या घरांत न्हू फाल्यां कितें प्रॉब्लेम जालो फोणान पडल्यार आमी पडटली तूं पडचो ना हे मात सारकें हा दिलीप भाऊजी फाल्यांच्यान ह्यो सगळ्यो भानगडी बंद जाला ते खूब जाले आतां दिलीप भाऊजी असले तुमी आमकां फोणान घालतले कितें हांव फोणान घालतलो हांव वयल्यान हाय म्हाजी तकली लोडून तुमी फोणान पडले तुमकां वयर आनी काडले पुरो रे वयर काडलेली आनी वयर काडनाका नाल्यार आमकां सारकी बोर म्हणून भावशी व्हरून गेल्यार बरें आनी आमार येता खरें तेंच खरें आतां तुमकां कशें म्हणून सोदूंक तेंच कळना हे पळय तूं आमकां काय समजूय नाका आनी तुज्यो त्यो आयडियाय नाका ए परेश तो पळय सकयल तो मुगे प्रकाश इन्स्पेक्टराक घेवन येयला तो पळय सकयल रस्त्याक झिपी कडेन येयला म्हाका सकयल कोण हांगाच येता जालें मरे आतां पडली फोणान आमी आतां कितें करुया पळयलें दिलीप भाऊजी ह्यो असल्यो भानगडी आमच्या सारक्या न्हू आतां कितें करपाचें हा कितें करपाचें आतां कांय ना आतां डायरेक्ट हांव पुलिशेन हा हांव मुगो खटी फोडपाक आनी तूं दवरपाक चलया आसा हेजेर उपाय आसा तो ताबडतोब करचो पडटलो ते हांगा वयर येवच्या पयलीं परत पयशे बी तयार करपाक भानगडी हांव ना रे सायबा अरे पयशे न्हू रे मनीस तयार करपाचो साक्षात मंत्री महोदय श्री पटेकार मंत्री पटेकर मागीर आमकां डायरेक्ट जन्मठेप तशें कांय जावचें ना तुमी सबशेन सुट्टल्यान ह्या शिक्षेनसून पूण त्याला काय शक्य आसा सगळें शक्य आसा तूं फक्त पळयत राव ना जाल्यार वचोया आमी सगळीं जेलीन खडी फोडपाक जळपाक तळपाक व्हडला होली पोरं काय गाडवा ते पाय धरी सांग बाबा कितें करपाक सांग हय तूं न्हिदपाक कोणी पेपर दी सांगा पूण हे करता करता दुसरे कितें लफडे मात करूं नाका केलो तूं पटेकारालो फोटो आता बरे हो हो मंत्री पटेकार आता तू बरे तेची चोपान पळय हेच बस न्हिदपाक नमस्कार हांव पटेकार माझे नाव ऐकून हसू नाका आता तशें केन्नाच मारिना हांव पटेल पूण तरी हांव पटेकार देखूनच मानताय म्हाका गोवा सरकार माननीय मंत्री महोदय श्री सदाशिव पटेकार नमस्कार आणि आपल्या वाढदिवसाची तुमका हुनहुनीत करबी ओ थँक्यू पूण हांव तुका वळखलो ना कसो वळखतलो मता पयलीं जाल्यार सगळ्यांक वळखतात हे आतां कशें वळखतले आनी तातूंत तर सपनांसून प्रगट जाला न्हू हांव दिलीप दिगूत दिवचलकार DDT तुमचो इश्ट म्हाजो इश्ट कितें सर तुम्ही म्हाका अजूनय वळखूंक ना हांव आनी तुमी एकाच शाळेंत एकाच बाकार बसताले सरकारी शाळेंत आसात आतां म्हाका याद जायना रे तितले आतां हांव मंत्री जाला न्हू म्हणटूच ह्यो असल्यो गजाली याद दवरपाक खंय टायम आसा बरें मागीर खंय चल्ला तुजें ही तुजी बाय ना ना हय, हय, हय. ना ना होय ना कितें लबडे काय कितें रे
हा म्हटलं तसे आमचे असतं रे भायल्या बाय ना सर ही माझीच बाय. बरे बुद्धीवीर की किती ना सर पूण एक प्रॉब्लेम आसा. कोण आहे रे तुका का बायले तसलो प्रॉब्लेम न्हू सर. एक इन्स्पेक्टर म्हाका हांगा सदांच येवन सतयता. मातसो ताका समजली हा. कित्याक सतायता तो तुका तू कितें काल्ला काय कितें रे तेजे ना ना साहेब आम्ही त्याची काहीच करूंक ना पण तो उगीच आमची चोरयेचो आळ घालता. बरे हांव पळयता तेका कोण तो इन्स्पेक्टर नाव कितें तेजें तुम्ही हांगा आणि हिंगे मागीर कितें जालां तर म्हाका हांगा येवपाक हो म्हाजो इश्ट दिलीप सामको लंगोटी यार म्हणटा पळय तो आनी आज म्हाजो बर्थडे न्हू रे हॅपी बर्थडे सर. थँक्यू एकाच लागून हांव आयज म्हाज्या ह्या इश्टागेर येवन रावला. घरा आनी ऑफिसान बर्थडे विश करपाक म्हणून लोक येतात आनी सामको वाज हाडटा म्हणजे हे काम कर म्हणजे ते काम कर. हय सर सकाळपासून म्हाकाय वाज धाडला लोकांनी शिवाय फोन तर चालूच आसा. बरें तुमी हांगा कित्याक येयल्यात रे हांवें आयकलां की तुमी ह्या म्हाज्या इश्टाक त्रास दितात म्हणून. ना ना सर हे खंय खंय ते हो काय कितें सांगून उडे कितें घोटाळा जाला. फायनली कितें मंत्री तिजोरी मंत्री साहेबाचेच दुसरं मागीर तो म्हाकाच गोडवतलो. ए ते एकमेकांच्या कानावर किती बडबडता आता सांगा बरे हा सांगा बरे. सर हे हो तो हो पी प्रकाश कंप्लेंट कसली कंप्लेंट सारको उलोवंक जाणार रे तुका इन्स्पेक्टर मरे तूं. हय सर त्याचे म्हणणे आसा की तुमची तिजोरी खाली झाली. तिजोरी खाली आली कशी रे काय करूंक जाता तशी बरोबर सर. सर चावी कोणाकडे असता तिजोरीची? ह्या पी.ए. प्रकाशाकडेच न्हू. तशी कोण खाली करतलो? होच न्हू. चावी पी कडे असली खरी पण ती जरी आपशीच खाली जाल्या सर. आपशीत खाली आली तू कितें आमकां पिशान काडपाक येयला रे हांगा आपशीत खाली आली मरे कशी आपशीत भरली कित्याक ना तर ती हांव म्हाजे बाळगे भुरग्याच्यान खरें सांगता सर तशेंच जाला. चावी तुजे कडेन आसली हे सगळें नाटक तुवेंच केलें आसतलें. ना सर हांवें कांयच करूं ना. हो जादू या तुमच्या इश्टान केला. तेणीनूच खाली केला ती तिजोरी. कितें? हांव तुमची तिजोरी खंय आसा तेच पासून दवरलो. नोकरो डबलींग मोडटात मरे तुमी सद्या खंयच्या रे. आम्ही पैसे डबलीत मोडले म्हणून ते तुमचे चोरले काय किती. तुम्ही पयशे हांगा हं? नाका हांवूच त्रासान पडटलो पयशे हांगा हाडल्या म्हटल्यार. हांगा हाडल्या काय ना. म्हाका दिसता हो इन्स्पेक्टरूय ताका सामील आसा म्हणून. राव हांव पळयता तेका ए मिस्टर रेड्डे तुमी दोगून म्हाजेच पयशे खातात आनी म्हाज्याच इश्टाचेर आरोप घालतात. तुमचे कडेन कितें प्रूफ आसा. ट्रू सर आज हांवें सकाळी तिजोरी उगडली. तुमच्या बर्थडे पार्टीचे आयोजन करपाक पयशे जाय म्हणून. तेन्ना पळय जाल्यार तिजोरी खाली. खाली काय काढली रे तुवें हवेत गुळयो मारता. राव DYSP सांगता आनी तुमकां दोगांकूच दाखयता कितें तें. सर अशें करूं नाका. आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा सर. करूं नाका जाल्यार चलोवंक लाग आनी आयच्या आयज आसली थंय तिजोरी भरून दवरात गल्ली पयल्यात त्या पयशांनी. सर हे आतां कशें शक्य आसा. शक्य ना जाल्यार फाल्यांसून कामाक येवं नाका. दोगांकूच हाडटा बंद खडी मोडपाक चलोवंक नाका. येस सर चल रे तुझ्या कडेन लागलो आनी हांव फोणान पडलो. चल खंय पयलें ते काड भायर वयता कितें चल हवलदार. Yes, sir. हय गोड रेका आनी वरांची बिंदा चल. येस सर चल चालेल चालेल यो. बरें सर. बरें दिली येता आतां बरें सर. कितें घरात कोण ना तें सांग. बरें. टेन्शन गेले. परेश उठ. काम झाले. पळयले वयनी हो प्रॉब्लेम आता कसो कायमचो सॉल्व जालो तो. तू सांगू सो चौकशी करीत जाल्यार चौकशी कसली करतले. काय पयशांची म्हणून काय त्या चौकशी जाता. अरे बापल्या मंत्री संत्री ते गुंडा कोसून दवरतात. आमकां खंयच्या खंय नाच करून उडयताले. हाजो स्वतंत्र केन्ना सारको जातलो आनी कसो जातलो त्या देवाकूच खबर. हय ह्यो स्वप्नरो जर सारको जाल्लो न्हू
तर ही सगळी लफडी जाऊचीच नसली. आता ऐकला की डिचोले तू वडाकडे कर एक भट बरो मंत्रून दोरो दिता. तो दोरो बांधीत जाल्यार सपना बिपना पडपाची बंद जातात. एकदा परीक्षात थंय व्हरूनच पळयता हांव. काय सांगा ते हे बोल हे ते पोटी आणि वातो निदे बाबा वातो पुरे काढू दे बाबा काढू काढू ही काय काढू तुझे किती झाला तुझ्या मुळे पहिला आम्हाला हातीने नाचो समजा तुमका दोघांक वाडो घातलो म्हाका वॉक नको घालतलो पोटान धरून तुमचे हे अंके मोठी गाडी आहे का बरोबर अरे तू मोर तर हमची रे चल या चल ए चल गोले गोले अरे यारे गोले म्हणजे चल मी उदी घेऊन येऊ आणि तो लिंबू सोडा केला असेल तोय घेऊन येऊ काय करतात का विसून पडला तो हे पिऊ बघ पहाड पुढं बऱ्या पेत्रूच्या कुंडांची दुःखात टाकले तिने तुझे पहाड घरात बोलू घेता की नाही तुला पाणी दूर तुझ्या पाया पडपाक जा तुझ्या कर्माची गोळी हा बघता भाऊजी ही मस्ती आपण हल्ली कोण आमचे ना आता आणि किती चिंता परत कसे आमचं फोडान घालपाचे ते नाव घे वहिनी या प्रॉब्लेमातले काय भाई सरपंच ते चिंतालो आणि माझा एक सॉलिड आणि एक आयडिया मिळाला नाका बघा तुझ्या आईने दोघं नाका झाले नाका मागा तिथे बरे बरे माझ्या आयडियाचा तुका चडसो फायदो झाला हे चिती ना तुम्ही तुझ्या कामावर प्रॉब्लेम सॉल्व झालो तुका काम मिळून दिले पोळसो आडको मिळून दिलो या सगळ्या भानगडींसून उत्पन्न झाली संकटात पयस केली आणि हे संकटात कायमचे पयस करपाक सोदता तेन्ना होय होय ये सारखे खरे तुझे पूण एक काम कर हो एक उद्या पेद्रूचो प्रॉब्लेम सॉल्व करा मागीर आमकां आणि ह्यो भानगडी नाका फाल्यां हांव परेशा तो भटा कडेन वता आनी तोरो हाडटा पळयता सारको जाता काय ना हाचो सपन राव चल चल बरे चल चल दीपा चल शकता रे मी मस्त करू धरचे हे पळय आता कोणाला हाडटा बरो आसा गब्बर सिंग अरे गब्बर सिंग आता तू
हेजे छपन पळय आणि न्हीद तो बरे मागीर हो गब्बर सिंग हांगा प्रकट जातलो लाव येते का पेदरूच्या त्याच्या बुटाच्या फाटल्यान मागीर तो आमकां हुंय करचो ना तूं आतां दीसभर न्हिदोन राव चल चल न्हीद आणि हेजे छपन पळय आतां अजून कसं प्रकट झालं ना अजूनही जाईना तरी भांडण झालीशी दिसता परत रिपीट करूया परेश परेश उठ परत रिपीट करूया हे आता एका परत पळ आणि नीट चल. अजूनही जाणार असे कसे जाणू शकतात परत रिपीट करूया परेश परेश उठ परत रिपीट करूया अरे कितले फावटी रिपीट करतलो परत रिपीट करून काय फायदा नाही तो कित्याक? अरे म्हाका स्वप्नात पडत आले स्वप्नात पडत आले प्रकट घुसून जातलो अशें कशें जालें अचानक म्हणजे तुजो तुजो सपनद्रोग सारको जाला काय कितें होय बरोबर वहिनी म्हाका दिसता त्या पेद्रूच्या गुंडान हेचेर मारलेल्या दाण्याच्या आघातान हेचे तकलेर कितें तरी परिणाम जाला आणि हेची स्वप्नां पडपाची बंद जाली म्हाका तोच दिसता जावं बाबा झाले ते बरे झाले जाव म्हजो सुद्धा त्या भटाकडे वयपाचो त्रास वाचलो दवरो हाडपाचो कळले वहिनी ह्यो सगळ्यो आयडिया कोणाच्यो माझ्यो चला जालो एकदा थंयचो सपनद्रोग सारको आणि सोपल्यो ह्यो टोपयांच्यो गजाली वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम शुभ्रज्योत्स्ना फुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदशोभिनी सुहासिनी स्वरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं मातरं वन्दे मातरं मातरं श्री राजोड़ी महाराज की जय श्री ब्राह्मण महाराज की जय श्री सातेरी माता की जय श्री गजानन महाराज की जय